हांव एंथनी डिसिल्वा फ्रॉम आसोलना आंबेली. हाल्या एक तियात्र येयला. त्या तियात्राचें नांव जावन आसा घरचो बेदी भायलो चोर. आनी त्या तियात्रांत दोन मेन मुद्दे आसात. एक तर सारकोच फोकस्ड आसा कशें आमच्यो जमिन्यो आमच्या भावार्थपणान आमचे घरचे भेदी रावन कश्यो आमच्यो जमिन्यो भायल्या लोकांक नेणार जावं वा जाणार जावं भायलो लोक येवन आमच्यो जमिन्यो कशे हाडप कोत्तात त्यो. आनी हो तियात्र घरचो बेदी भायलो चोर हो मडगांव शारांत रवींद्र भवनान ऑगस्टाचे 7 तारखेर 2024 बुधवारा दिसा सुरू जातलो 7 सगळ्यांनी तुम्ही आपापल्यो टिकेट्यो आदी फुडेंच काडच्यो. जाता तितले सामकाराक तुमकां टिकेटी मेळपाक येवन कोंकणी भाशेक तुमचो तेंको दिवचो. आनी ह्या तियात्रांत बरी कांतारां आसात. बरे सोलो आसात, बरे ट्रिओ आसात. त्या भायर एक काणयेन गुंतलेली आमकां हांसपाक दूख सगळ्यांकूच आसता. हांसपाचें आमकां थोडो वेळ मेवता. पटभर हांसुया. तियात्रांत कॉमेडी आसतली. आनी चड करून तियात्रांक आमी सपोर्ट करपाक म्हणल्यार म्हाजो एकूच हेतू आमची कोंकणी मायभास खंय जाल्यार खंय खंयच्या जाल्यार खंयच्या तियात्रांनी तितूनय ही चालू उरची. आनी वी कीप आवर टच म्हणटा ते भाशेन एक एम्बेलिकल कॉर्ड आमचो हो तेका बांदून उरतलो. देखून सगळ्यांनी पोवचो तियात्र. जाता तितले बेगीन यात, आपापले टिकेटी सुगूर करात आनी आदीं फुडें टिकेट बूक करून हो तियात्र घरचो बेदी भायलो चोर हें तुमी जरूर येवचें. तशेंच हांव विश कोत्तां म्हजी शाबासकी एलिसन दे कुडतरी बाबाक. कारण तेणे अशे गोंयचे मुद्दे उबारले म्हणून. आनी आमकां जाय असले मुद्दे आमच्या गोंयकारांनी जावं प्रेस माध्यमांतल्यान जावं तियात्रांतल्यान जावं सोशल मिडियांतल्यान हे आमचे गोंयचे मुद्दे वयर काडून लोकांचे नदरे मुखार हाडचे. कारण जायते आमचे गांव भाव जे गोंयांत रावना परदेसांत आसतात ते त्या वटेन आसतना ह्या वटेन आमच्यो जमिन्यो हाडप कोत्तात. देखून चतूर रावचें आनी एकामेकाकूय सांगचें आयज काल असल्यो घडण्यो घडोवंक लागल्या म्हणून. देव बरें करूं.